आनी हो अनाउन्समेंट म्हणल्यार भुमिपुत्र बिल सेकंड वर्जन अशें म्हाका दिसता. आनी हें जर अशें सरकार करून गेलो जाल्यार सगळे जागृत गोंयकारांनी उठपाची गरज आहा. कित्याक एक सायडीन सरकार उलयता की सबका साथ सबका विकास म्हणून, आनी दुसरे सायडीन मतां खातीर असले कायदे मोडून जे फुडें सरल्या तांकां लिगलायज करपाची भाशा उलयता. म्हणजे जे लोकांनी कायदो फॉलो केलो आनी घरा बांदली ते गोंयकारांचें कितें जावपाचें. आणि सगळ्यात मोठा धोको आमकां असो आसा की आमकां ही जी मतदानाचो आमी हक्क दिला प्रत्येक नागरिकाक, तर राजकीय सोय पळोवन नगरसेवक, आमदार, मंत्री सुद्धा मोठ्या प्रमाणाचेर अशा प्रकारच्या बेकायदा इल्लिगल वसाहतीक बरदस्त दितात. तांकां रस्त्याची, उदकाची, पाण्याची सोय करून दितात. बांदा तुमकां आमी लायट दितात वगैरे सगळें सांगतात. आनी आतां तर तेंचें पुढचें पाऊल तुमची ती घरां बेकायदा आसूं कशी आसूं ती आमी परमनंट तुमकां करून दितात. पण ही लालूच ज्या प्रकारे आमी एकदां दितात लोकांक मेळटा, हे लालूचचो परिणाम कितें जातलो तर गोव्याचें रुपांतर एका मोठ्या स्लममध्ये जातलें. मुख्यमंत्र्यान कदाचित हें सारकें ग्रहीत घेवचें. आतां नेवे तुमी एमेंडमेंट हाडूंक सोदतात पळय रेगुलरायज इन कोमनिदादीन जावं मागीर आनी खंयच्या इन्स्टिट्युशनान जावं जाल्यार 372 कलम 1 कोड ऑफ कोमनिदाद 2001 जीं घरां हजारांनी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जितूंतली बार्देश, हांव एक विलेज पंचायतीचो मेंबर 2007 ते आयज पसून हांव एक मेंबर आसा. आनी तेन्ना जी आमच्या गांवान नाशनाला विलेजीन जवळ जवळ 300-350 घरां आयज बसून पेंडींग आसा इलिगल रेगुलरायज करपाची, जी इलिजिबल आसली, जेका एप्लिकेशनां केल्ले आमी 2001 नोटिफिकेशन येयल्लें 372A 372 कलम ए ह्या कायद्या प्रमाणे जितली घरां कायदेशीर करपाची एप्लिकेशनां गेल्ली ती आयज 23 वर्सां जाली पेंडींग आसा. पयले सुवातेर गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हांव नदरेक हाडून दिवंक सोदतां की हो जो प्रोसेस जो कायदेशीर जावपाचो आसलो पळय तो आयज बसून खंय आहा. 2000 सालांत आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसले तेन्नाय एक कडेन कोमनिदाद रेगुलरायज करची म्हणून मागलो तेन्ना पासून. आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हांवें शिरसे गांवांत 20 रेगुलरायज केल्ली तेन्ना टेनंट ना. थोड्यो जमनी ज्यो आहा तो टेनंटेड आहा, तेज्या खातीर तो बॅकलॉट हजारांनी आहा. कितको आहा? हजारांनी आहा. सो ते ऑलरेडी 2000 सालानूच स्टार्ट केल्लें न्हू रेगुलरायज करची म्हणून. आतां कशें जाता की इंडिविज्युअल केस एक येता, मागीर मनी ऑर्डर येता, खंय तरी लोकांक दुखता.